आणि काल गणपतीचे 5 दीस पुराय जाल्ले आणि काल हांगासर कारंजोलीम बिचाचेर लोक हांगासर गणपती विसर्जन करपाक येता। प्रत्येक वर्सा आमी पळयता की लोक गणपती विसर्जन करपाक येता, बट तातूंत आमकां POPचे गणपती दिश्टी पडटा। ह्या वर्सा तशेंच दिश्टी पडले हांगासर कारंजोलीम बिचाचेर नात म्हटल्यार 10 तरी गणपती अशे आसा जंय POPचे आसा आनी ते अजुनूय विरगळना। त्या भायर तुमी पळोवपाक शकता अशे गणपती लोक आसा ते हांगासर लोक उडयता आनी वयता। त्या भायर हांगा साहित्य जे आसा ते हार फुलां जावं कितें केळी आसता सगळे हांगा लोक उडोवन वयता। जागृताय जी आसा ती लोकांच्या भितर जावपाक जाय। सरकारान न्यायालयान सुद्दां हेका बंदी आसा, तरी पण लोक व्हरता ते फसवणूकन व्हरता। पूण फसवणूक जावची न्हू लोकांची म्हणून सरकार तेजेर नियंत्रण दवरता। पूण तरी गोंयान पावता न्ही त्यो, गोंयान पावता न्ही त्यो। मानता हांव तरी पण आसता तेंच्या कडेन स्टाफ सुद्दां तितको एलोकेट केल्लो नासता की त्या कामाकूच तो वापरपाक। आनी सबंद गोंयभर आमचे आतां मुर्त्यो आउटलेट आसता, ते मातयेचे आसता मागीर ते प्लास्टराचे आसता, फायंड आवट करपाक तितलो स्टाफूय जाय। समजा आमची जबाबदारी ही सामाजीक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकान जर सांगलें अमके कडेन वायट कितें तरी घडटा हें जर लोकांनी जर तांकां सांगलें जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक तांकां बरें पडटलें। कित्याक लोकांनी जर हें केलें अमके कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्त्यो विकता अशें जर सरकाराक सांगलें तो एक्शन घेवपाक ते थंय पावतले आनी ते बंद जातले। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लक्ष आसपाक जाय, बट हे जे इन्सिडंट जाल्या उपरांत सगळे पोल्युशन पण हांगा येता। बट प्रत्येक वर्सा आमकां हेच स्थिती पळोवपाक मेळटा। POPचे गणपती प्रत्येक वर्सा मिरामार जावं कारंजोलीम बिचार अशेंच आसता आणि तेच्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता। बट खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार जे लोक हांगा उलयता की पोल्युशन बोर्डान काल हांगा येवपाक जाय आसले, बट हे स्थिती आतां आमकां प्रत्येक वर्सा अशेंच पळोवपाक मेळटा। POPचे गणपती गोंयांत अवेलेबल आसा हें आमकां एकंदरीत दिश्टी पडटा। स्टुडंटा खातीर कारंजोलीम बिचा वयल्यान रुपेश रावत।